बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. शांती तुमचे सवे असो. मगाळ भाव भयणीनो, भोव संतोश असो दीस आमकां हांगासर हजर आशिल्ल्यांक आनी पयस तावनी हे कार्यक्रम पळयतल्यांक प्रत्येक जावन सगळ्या मंगळूर दियेसजीक आमकां ते एक जण नवे याजाक मेळटा ह्या संतोशाच्या घडितांत आमी वांटो घेवन आसा. तर सोम्या कुलो मारया आमकां ताणें नितळ करच्याक, शुद्ध करच्याक, पातकां बोगसूंच्याक आनी ताच्या ह्या मिस्तेरांत भाग घेवच्याक आयतें करच्याक. सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत म्हज्यो सदांच संपार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Jesu Christ.
close to Parameshwar. Amen. 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 प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुझ्या पवित्र सभेच्या सेवकांनी हेरांकडची साखरी करून घेवची म्हूण नाही, पूण ताणींच हेरांची साखरी करची म्हणून तुवें जेजू वरवीं शिकयलाय. तुझ्या पवित्र सभेच्या म्हणयाऱ्यांक तांच्या कामान सुटसुडाय आनी बळेपण आनी मागण्यांत तिराय दी म्हण आमी मागताव. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, हर एक श्रेश्ठ याजकाक मनशां मदलो विंचून काडटात आनी मनशांचे तर्फेन देवा हुजीर सेवा करूंक पातका खातीर काणिको आनी बलिदानां भेटोवंक नेमतात. तो अस्कत जाल्ले निमती नेणाऱ्यांक आनी सुकोवन पडलेल्यांक तो कणवळाय दाखोवंक शकता. आनी हे अस्कतकायेक लागून जशें परजेच्या पथका पासत तशें आपल्याच पथका खातीर ताणें बलिदानां भेटय जाय. आरोना बरी देवान आपयलेले करीत कोणी मनीस ही वडवीक आपुणूच हातीं घेना. तेच परी क्रिस्तांनी श्रेश्ठ याजकाची वडवीक आपणें जावन घेतली न्हय. बगार ताका याजक नेमला त्या देवान ताका म्हणलें, तूं म्हजो पूत, आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला. तशेंच आनी एक कडेन ताणें म्हळां, तूं ससनाक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतेले लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनत्यो करूंक लागलो. ताच्या मनकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो. आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचे उतार पाळतेल्या समेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेश्ठ याजक नेमलो. देवाचें उतार हें.
त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळ. ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशा जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडें हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धणी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचून फळ दी जाय. उरचे तसले फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात ते सगळे तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हे आकणी तुका क्रिस्ता. आता याजकी दीक्षेची रीत सुरू जाता. याजकी दीक्षा घेवंक आसच्या या आमच्या दियकोनांक
ते या वर्गाक फावो म्हणून आमच्या सांजुचे सेमिनरीचो रेक्टर भोव मनादीक रोनाल्ड सेराव बाब विस्पाक शिफारस करता. देवाच्या आदारार पातयो न्हू विस्प तांकां याजाकी वर्गाक दिसता. घेवंक आसात ते मुखार सरात. लॅन्सी डिसोजा, स्टीवन कुटिना, विल्यम डिसोजा. भोव मनादीक बापा, ह्या आमच्या भावांक याजकी वर्गाक उबारात म्हण पवित्र सभा मागता. ते याजकी वर्ग घेवंक फावत असले म्हूण तूं जाणाय. क्रिस्ती परजे लागीं विचार केल्या उपरांत आनी तांचेर जबाबदारी आसल्याची मत घेतल्या उपरांत ते फावत असले म्हणून दिसून आयलां. सर्वेस्परा देवाच्या आनी आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताच्या आदारान ह्या आमच्या भावांक आमी विंचून काडटा. सौम्या थर्टी 35 नंबर ते निमाणे नंबर आनी 34 ते ह्या आमच्या भुरग्यांच्या मतीन नातले. ह्या जकाकय दवरलो गाय भोवशा कांय 33 नंबर आसत. कित्याक म्हळ्यार ताणें सांत वा सांतीण जावच्याक लागीं आसचें भोव गरजेरीकत असल्या अभिवृद्धी जाल्ल्या गांवांत असलें एका पुस्तकां वाचलें गणीत हांवें भोवशा काणी जावंक पुरो. तरी पूण एक सत आतांच्या ह्या काळार याजकपणाक कितलो महत्व आसा आनी याजकांक कितलें मोल दितात तें आमी बरें करन जाणा. पूण एक मात संगत, एक याजकान जावचें मनशाच्या आपोवण्याक वा मनशाच्या मनाक
करपाक देवाच्या मना संगडो जावच्याक आनी सडावत
आता आम्ही सांता भक्ताची लदीन गावया. आपल्या कालत्यापणाचो गुर्त जावन ह्या जागी वर्गाक विंचलेले ह्या वेळी वेदी मुखार सरपडतले. सोमेस्तांनी दिंबी घालची. सुरवेर गवळी बाप ही लदीन गांवक उलो दिता. भाग्यवान मरी मगदलेना, भाग्यवान स्तेफाना, भाग्यवान स्तेफाना, भाग्यवंत अंत्योकाच्या इनासा, भाग्यवंत लोरेसा, भाग्यवंत परपेतुआ आणि फेलिसिता, भाग्यवंत आग्नेसा, भाग्यवंत ग्रेगोरी, भाग्यवंत आगुस्तीनी, भाग्यवंत आतानाजा, भाग्यवंत बाजीला, भाग्यवंत मूर्तीनी, भाग्यवंत बेनेडिक्ता, भाग्यवंत फ्रांसिस आणि दुमिंगा, भाग्यवंत फ्रांसिस सावेरा, भाग्यवंत जुआ मरी वियानी, भाग्यवंत सियोनाच्या कात्रीना, भाग्यवंत तेरेसा, भाग्यवंत तोमासा, भाग्यवंत गोंजा
भाग्यवान सिस्टर अल्फोन्सा, Ama pasot pinatikan, भाग्यवान कोलकाताच्या तेरेजा, ama pasot pinatikan, भाग्यवान कुर्साचे मरिये, ama pasot pinatikan, देवाच्या समेस्त सांता भक्तानो, ama pasot pinatikarat. प्रसन्न जा, Niwaram kaye somya, सर्व वाईटांतली Niwaram kaye somya, सर्व पातकांतली Niwaram kaye somya, सासनाच्या मरणांतली Niwaram kaye somya, तुझ्या मुनशावताराच्या गुठावरवी Niwaram kaye somya, तुझ्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणावरवी Niwaram kaye somya, पवित्र आत्म्याच्या देण्यावरवी Niwaram kaye somya, आम्ही पातकी तुझे लगी माता वायकम का, तुझे पवित्र सभेक सलय आणि सांभाळ म्हूण तुझे लगी माता वायकम का, पाप साहेबाक आणि समेस्त वर्गाच्या म्हणयाऱ्यांक तांच्या बेसान सांभाळ म्हूण तुझे लगी माता वायकम का, सर्व लोकांक बर्व शांत आणि शांतीन लागीं हाड म्हूण तुझे लगी माता वायकम का, आमकां तुजे सेवेंत घटकर आणि सांभाळ म्हूण तुझे लगी माता वायकम का, ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी म्हूण तुझे लगी माता वायकम का, ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी आणि पवित्र कर म्हूण तुझे लगी माता वायकम का, ह्या विंचलेल्यांक आशीर्वाद दी पवित्र कर आणि अभिषिक्त कर म्हूण तुझे लगी माता वायकम का, जेजू जिव्या देवाच्या पुता तुझे लगी माता वायकम का, क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता आयकम का, क्रिस्ता दयेन आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकम का. मियाच्या या जागपणान तांकां भागीदार करता. उपरांत हांगासर वेदी बोवारी हजर आसले थोडे याजक मात्र तशेंच करतले. आमी या वेळार आतां मौनपणी मागचें.
देखून बसात. Veni Creator Spiritus mentes suorum visita impresso pernam gratia que tu creasti pectora. Vidiceris Paraclitus, altissimi Dominum Dei, vos spibus ignis caritas, et spiritualis pulsio. Deo Patri sit gloria et Filio quia mortuis surrexit ad Paraclitum in saeculorum saecula. उबी रावात. आता गवळी बाप विसलेल्यांचेर संस्करणेचे मागणे म्हणटलो. ह्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, तूं आमकां पाव. तुजे तावन सर मान उपजता आनी सर पदवी तूं वाणताय. तुजे वरवीं सगळें वाडटा आनी थीर जाता. जाणवायन तिरायलेले तुजे मांडावळी प्रमाणे मनशांक तूं दिसान दीस अदीक संपूर्णायक पावयताय. अशें पवित्र रिती वरवीं याजकपणाचे वर्ग आनी लेवितांचें मणयारपण तुवें स्थापलां आनी वाडयलां. तुजी परजा चलोवच्याक महायाजकाक अधिकार दिलोय तेदना तांचे सांगाती आनी मणयारपणाच्या आदारी जावच्याक आदारी वर्गांच्या आनी पदवेच्या मनशांक मिसलें. अशें अरण्यान मैजेक तुवें दिल्ली जाणटी कांय 70 बुदवंतांक पावयली. हांचो आदार घेवन ताणें तुजे वर्ते परजेक सोंपेपणी चलयली. तेच परी बलिदानां भेटोवंक आनी पवित्र ती परतून परतून समारंभाच्याक तांकां फावो तसले याजक करच्याक तुवें आरोनाच्या पुतांक तांच्या बापायची पदवी दिली. तेच मांडवळीन सरेस्परा तुज्या पुताच्या दरलुतांक सगळ्या संवसारार भावार्थ परगटूंक आदारी वर्गाचे शिकोणदार दिले. देखून सरेस्परा आमी तुजे लागीं मागता, आमचे असतकायेक आदार लाभय, कित्याक इतली व्हड आमची असतकाय तितली तुज्या आदाराची आमकां अदीक गरज. सरेस्परा बापा, ह्या तुज्या सेवकांक याजकपणाची पदवी लाभय म्हूण आमी प्रार्थता. पवित्रपणाचो ओत्मो तांच्या काळजांनी नव्यान घाल. अशें देवा तुजे कडचे घेतलेले आदारी वर्गाचे मणयारपण ते सांबाळूं आनी आपल्या साली वरवीं हेरांक भाग्यवंतपणाची देख ते जावं. आमच्या वर्गाचे प्रामाणीक सहकारी ते जावं आनी शुभ वर्तमान सगळ्या संवसारार पावूं आनी सर राष्ट्रां जेजू क्रिस्त सवे एकवटून देवाची एक पवित्र परजा जावं. तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बसा. याजकी वर्गाक उबारल्या ह्या आमच्या भावांक ते क्रिस्ताच्या याजकपणान वांटेली म्हणलें स्पश्ट करूंक तांकां आतां मिसाची मुस्तायकी नेसयता. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुमी पोरयांत सुशा जेजू क्रिस्ताक नेसा. दुस्मानाचे पदवे विरोध तुमी पोरयांत सुशा जेजू क्रिस्ताक नेसा.
उज्याचे भावटाचे डाली सुजाबाले उज्याचे तलवार तुमची जाऊ दैविक उतर देवाचे दुस्मानाचे पोतवे विरो तुम्ही पोन पोर्यान सुसच्या जेजू ख्रिस्ताक नेसा दुस्मानाचे पोतवे विरो तुम्ही पोन पोर्यान सुसच्या जेजू ख्रिस्ताक नेसा मिसाचें बलिदान आनी हेर संस्कार भेटोवंक फावो जायशें आतां आमच्या नव्या याजकांचे हात गवळी बाप पवित्र परमळी तळान मागता. समियान जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्रत्मेच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. समियान जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याचे सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. समियान जेजू क्रिस्ताक ताच्या बापान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मागलोलो. क्रिस्ती परजा पवित्र करूंक आनी देवाक बलिदान भेटोवच्याक तोच सोमी तुका सांबाळूं. आतां गवळी बाप नव्या याजकांच्या हातीं उंडो आनी वायनाची काल्स दिता आनी ताचें जिवीत जेजून कुर्सार भेटयलेल्या बलिदाना सारकें पवित्र सभे पासत भेटोवंक उलो दिता. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं संभ्रम तोलोय त्या प्रमाणे जिये आनी समियाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं संभ्रम तोलोय त्या प्रमाणे जिये आनी समियाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. देवाक भेटोवच्याक ताच्या पवित्र परजेची दानां घे. तूं करताय तें समजून घे. जे तूं संभ्रम तोलोय त्या प्रमाणे जिये आनी समियाच्या कुर्साच्या गुटा सारकें तुजें जिवीत जावं. आतां गवळी बाप आनी हांगासर आलतारी बोवारी आसले थोडे याजक मात्र एकवटाचो आनी माया मोगाचो गुर्ज जावन नव्या याजकांक शांती दिता.
कळसान वरत्या मोगान तुका आस्पेटोंक सो गे बापा फोडवा ब्रासो गुर्त आमच्या मोगासो करत्या कळसान वरत्या मोगान तुका आस्पेटोंक सो किरकोळ आमचे जीवन तुका भेटोवन दिता सेवेच्या स्पिरिटान आमकां भरमूण मागता बापा आमकां पाठय दैवीक तुजें बेसांव कुडबेन आमकां नेटय पाळच्या तुजें मिसांव बापा आमकां पाठय दैवीक तुजें बेसांव कुडबेन आमकां नेटय पाळच्या तुजें मिसांव म्हज्या भाव भयणीनो तुमचें आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या एकट्या पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घे. पवित्र बापा आपल्या जिविताचें बलिदान करूंक वेच्या वेळार तुज्या पुतान शिसांचे पांय धुले. ताची देख घेवन पवित्र सभेच्या सर म्हणयाऱ्यांक कालतेपणी दुसऱ्यां पासत मिनतीन वावरूंक आनी हे भाशेन आपणाकच एक आत्मीक बली करून तुका भेटोवंक तांकां आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या एकल्याच पुताक तुवें नव्या आनी सासणीक कराराचो परम याजक कसो मागलोय. हे ताचें एकूच याजकपण होवी सभेन चालू आसचें म्हणून जाणवायन आनी मोगान तुवें निर्मिलाय. आपणाकच आपणायलेले परजेक जेजू याजकपणान नेटयता. पूण भावपणाच्या मोगान थोड्या जाणांक तो विंसून काडटा. आनी अशें ते आद दवरणे वरवीं ताच्या पवित्र मणयारपणांत भागीदार जावंक पावतात. आमचे सोडवणेचें बलिदान आपल्या नांवान न्हवसरूंक आनी त्याच बराबर आपल्या पास्काचें जेवण तुज्या कुटुंबाक वाडूंक तो तांकां मणयारी नेमता. तुजे पवित्र परजेक मोगाचे देखीन सोलोवंक तिका तुज्या उतरान पोसूंक संस्कारांनी तिका घट करूंक तो तांकां आपयता. बापा तुजे सेवे साकरेक आनी तुज्या परजेचे सोडवणेक ताणें आपलें जिवीत भेटोवचें आनी त्याच बराबर जेजू सारकें वाडून तुका बावरताची आनी मोगाची सदांच आनी गवाही दिवची. देखून आतां सर्वेस्परा सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती
संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Ovid, Ovid, del baranzo serves por tu, sargani sumsar berla tuja, beribawan, sergi tu kajai, sergi tu kajai, serves orace navi, yeta takajai jai, sergi tu kajai, sergi tu kajai. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परचातून जमयत आसाय. देखून बापा, कालतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडटा सो गुटू परगटुया. सम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा, आमचे सोडवणे पासो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान तें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करून अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत ओंकार मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या भाग्यवंत जुजयच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता
पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मणयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दय करून तुजे तें एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुज्या इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दोदोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे उदेशीं सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा आमच्या सडोणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संकय, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक शिकलां तशी आमची पथकां बगोस आनी आमकां आताळ्यान पडले नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्ताय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडोणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुलतेन पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वेन महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय असो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपण लाभलेली आमी सुभागी. तुवें भितर येवचें म्हाका फोव ना, तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. बसात. आता ते एक जण नवे याजाक नमियारलेल्या जाग्यार ताच्या कुटुंबाच्यांक आनी सर्वांक कुमगार वांटतात. कुमगाराचें गीत. जेसू पोरया गवळ्या, जेसू स्वादी भोळ्या,
जेसू बोऱ्या गवळ्या जेसू स्वादी भोळ्या ये काळजान दूर भोळ्या स्वागत 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 तुका राया सर्गींच्या आत्म्यात ये आमच्या प्रकाश तुझो फांक जिणयेच्या पयना आमच्या बरवोशा मातका काढो निवरा खुरपे तुझे नेट सर्गीची वाट दाखय कुर्बेन तुझे नेट सर्गीची वाट दाखय जेसू बोऱ्या गवळ्या जेसू स्वादी भोळ्या ये काळजान दूर भोळ्या स्वागत 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 तुका पोसणार तू आमचो सरोला बोंसो तुझेशी धांवून येता शेळयो आमी तुझ्या हिंडाचो पाटलाव तुझो करता काळजान तुका सेवून पोवी सावकाश येता काळजान तुका सेवून पोवी सावकाश येता जेसू बोऱ्या गवळ्या जेसू स्वादी भोळ्या ये काळजान दूर भोळ्या स्वागत 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 तुका जेसू बोऱ्या गवळ्या जेसू स्वादी भोळ्या ये काळजान
प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, सर्गींच्या काणान आनी पिवणान दोशी जावन दिनवाशी काळजान तुका आमी हें प्रार्थन करता. तुज्या पवित्र सभेचे सर्व मणियारी तुज्या शुभ वर्तमानाचे आनी संस्काराचे विश्वासी सेवक आनी प्रिती मोगाचे देखीवन परगटणार जावन तुका बापा महिमा दिव आनी समेस्त मनशांक तुजी सोडवण पावो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां गवळी बापू आमकां आशिर्वाद दिता. ताच्या उपरांत नवे याजक आपले प्रथम याजकी बेसांव आमकां दितात. उपरांत निमाणें गीत हांगासर चलता. निमाणें गीत जाता आसतना गवळी बाप आनी हांगासर वेदी वयर आसल्या याजका सांगता एक फोटोग्राफ आसा. ताच्या उपरांत ते साक्रिस्तीक वेतात. उपरांत आमच्या याजकांक उल्हासूचे मोठे कार्यक्रम हांगासर आसतले. तुमी सगळ्यांनी तातूंत भाग घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सुमयेचें नांव सदैव जावं. सुमयेचें नांवी आमचो आदार आनी सरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आनी सरपोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. उसणयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुकार. सत्ता कमरा बांधून नीती हृदया का वचने सो दृढ मौनान मुखार सरया सुवार्ता प्रसार करया. सौम्या आमकां तुझे बळवंत हातेर कर. पवित्रज्ञा देण्यान आमकां उतर गाजो जाल्याव तयार. बेसांव तुझे आमचेर शिव. सौम्या आमकां तुझे बळवंत हातेर कर. पवित्रज्ञा देण्यान आमकां उतर गाजो जाल्याव तयार. बेसांव तुझे आमचेर शिव. निराधार्यांक आसरो सावो. रडतेल्यांची दुकां पुसो. क्रिस्ताक आमी परगट करया. महिमा ताची गाजोवया. सौम्या आमकां तुझे बळवंत हातेर कर. पवित्रज्ञा देण्यान आमकां उतर गाजो जाल्याव तयार. बेसांव तुझे आमचेर शिव. सौम्या आमकां तुझे बळवंत हातेर कर. पवित्रज्ञा देण्यान आमकां उतर गाजो जाल्याव तयार. बेसांव तुझे आमचेर शिव. मुखार पुत्रा सोवे आमकां मोडी आशिर्वाद घेवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या आस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. दायकन सक्कडी वेगळी परपोसा. मोगाच्या भाव भयणींनो,
आमकां सोमेस्तांक उरतो संतोशाचो दीस मंगळूर दिएसेजीक ते एक जण नवे याजाक आमकां फावो जाल्यात तांकां दिएसेजी तर्फेन आतां मोठ्यान उल्हासाचे कार्यक्रम हांगासर चलता. ह्या कार्याक आमचे गवळी बाप तशेंच आमच्या दिएसेजीचे विगार जराल तशेंच ह्या सेमिनरीचे रेक्टर आनी ह्या तेका नव्या याजाकांनी वेदीचेर येवचय आनी बसका स्विकार करीचय म्हूण विनंती करता. आयचे कार्यक्रम डिवायन वर्ड टीव्हीचेर सीधा प्रसारण आसले. थोडे मदें तांत्रीक कारणाक लागून ते प्रसार थोडे कडेन जावंक ना देखून परवां आयतारा दीस सांजेर 8 वरार परत प्रसारण आसा म्हूण कळीत केलां. मोगाळ गवडी बापानो विगार शेराल बापानो सेमिनरीच्या रेक्टर बापानो तशेंच नव्यान दिक्षा घेतिल्ल्या याजाक भावानो तुमकां समेस्तांक हांगासर ह्या वेदीर हांव स्वागत म्हणटा. आतां आमच्या दिएसेजीचो चान्सेलर बाप मानादीक विक्टर जॉर्ज डिसोजा ह्या नव्या याजकांची तुमकां वळख करून दितलो. उपरांत गवळी बाप ह्या नव्या याजकांक सन्मान करता. ताच्या उपरांत गवळी बाप आमच्या लागीं ताचो संदेश दिता. इतल्यार हें कार्यक्रम सोंपता. मोगाचेनो निर्मिल्लो काळ भरती जाताच आयचो दीस हो वेळ देवान निर्मिल्लो. दियाकोन लॅन्सी स्टीवन आनी विलियमाक सोम्याचो याजक जावन विसुल्लो याजक जावन तेला आयिल्लो दीस. पयलें एप्रील 22 तारीखेर याजकी दिक्षा म्हणून निश्चय केल्लें. आमंत्रण पत्रां धाडिल्लीं तयाराय जाल्ली पूण देवान तो दीस निर्मूंक ना तुल्लो. त्या दिसा वर्द त्या तेगांक फावो जावंक ना. पूण आयचो दीस निर्मिल्लो दीस कृपेचो दीस देवा कर्गां ह्या तेगांक देवान ताच्या पुता जेजूचे याजक केल्ल्याक मंगळूर दिएसेजीचे याजक जावन आमकां दिल्ल्याक तेगांकी अभिनंदन उल्हास शुभाशय पटयता. तांचो संको 3 संपूर्ण संको एका देवातय तेग जण आज तेग जण आमचे भाऊ क्रिस्ताच्या एकाच याजकपणांत भाग घेतात. तांची वळख मोटव्यान करून दिता. मानादीक बाप लॅन्सी डिसोजा उबो रावया. गांवान मानेला फिरकजीसो तसो बापूय दानियल सोज आनी आवय एर्मिस कुटिना हांकां 2 जाणां भुरगीं मलगाडो फादर लॅन्सी आनी उपरांतलो विल्फ्रेड सागोळेचें कुटुंब फिरगजीच्या कामांत मुखार आनी सदांच तांचो सहकार आसता. मानादीक बाप लॅन्सीचें हायस्कुलाचें शिकाप श्रीदेवी हायस्कूल पुनचंत PUCचें सेंट फिलोमिनास कॉलेज पुत्तुरांत आनी डिग्री SDM कॉलेज होन्नावरांत जाली. जेप्पू सांजुजे सेमिनरींत ताची याजकी तरबेती जाल्या. खेळांत ड्रॉइंग आनी पेंटिंगांत हाचो हव्यास मोगाळ आनी मैपासी स्वभाव युवा जाणां मदें वावर करूंक ताका उमेद आनी एक उर्बा. ताच्या याजकी जिणयेचें ध्येय वाक्य इजाइया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें भियेनाका हांवें तुका सोडयलां हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं म्हजोच. फादर लॅन्सी तूं सोमियाचोच याजक. सोमी हर एकल्याचो सोडवणदार. तूंय हर एकलोचो याजक हर एकल्यांक आदार. सोमियाच्या सुवार्थेचो सेवक जावन देवाक समर्पिल्ल्या तुका मंगळूरची दिएसेज पवित्र सभा तुका उल्हास पटयता. गवळी बाप आतां फुलांचो चलोक घालून तुका मान करता.
मनादीक बाप स्टीवन जॉयल कुचिनो गांवान पक्षिकेरे फिरगजेचो मार्क कुटिनो तसो बापय आनी स्टेल्ला कुटिनो ताची आवय हांकां तेगां भुरगीं पयलो मॅक्सिम दुसरो फादर स्टीवन आनी तिसरें विनिता फादर स्टीवनाचें हायस्कुलाचें आनी PUCचें शिकाप श्री नारायण गुरू इंग्लीश मिडियम तशेंच PU कॉलेज मुल्कींत आनी कॉलेजीचें शिकाप पोंपय कॉलेज गिरांत जालें सेमिनरीक भरती जावच्या पयलें एक वर्सभर डॉयश बँकांत प्रोसेस एनालिस्ट जावन ताणें वावर केला फादर स्टीवनाक ह्या जागी तरबेती बंबईच्या भाग्यवंत पियूस दव्या सेमिनरींत मेळ्ळ्या ह्या सेमिनरीच्या तरबेतीच्या वेळार ताणें 2 वर्सां टांझानियांत आशिल्ल्या सामे देसजींत मंगळूरच्या मिसांव क्षेत्रांत वावर केला थंयसर रिजंट जावन ताचे हव्यास गार्डनिंग स्पोर्ट्स जिम इत्यादी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय मिसांवाचो वावर ताका लागशिल्लो सुटसुडीत आनी मोवाळ स्वभावाचो याजक ताचें ध्येय वाक्य पवित्र पुस्तकांत मोरयेचेंच ध्येय वाक्य म्हणयत आपले सोम्याचो सेवक तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं सान फ्रांसीस असिसाची मागणें जावन आसा ताचें प्रेरण कर म्हाका सोम्या तुज्या समाधानाचे खातीर याजक सोम्याच्या शांतेचो समाधानाचो दूत आयच्या दिसा फादर स्टीवन तुका उल्हास पाठयता बरें मागता आनी गोळी बाब तुका आतां सन्मान करता मनादीक बाप विलियम्स डिसोजा इंदुबेट्टू फिरगजीचो पूत जोसेफ डिसोजा आनी एमिलियाना मॉनिस हांचो हाच्या आवय बापायक 5 भुरगीं सिस्टर एनेट ताचे उपरांत आनंद प्रकाश तिसरी सिस्टर जसिंता चवथो जॉन आनी पंचवो आनी निमाणो बाप विलियम सगळ्याचें कुटुंब इगर्जेतावन सुमार 7 किलोमीटर पयस ताचें घर आसल्यार ल्हान आसतना अल्तरबुर्गो गायन मंडळींत ICYMंत संदो जावन ताणें वावर केला फादर विलियमाचें हायस्कुलाचें शिकप गव्हर्मेंट स्कूल नाडांत PUCचें SDM कॉलेज उजरे आनी कॉलेज सेक्रेड हार्ट कॉलेज मडेंतरांत जालां जेपू सांस सुजे सेमिनरींत ताची याजाकी तरबेती संगीतांत ताका आसक्त मुखेलपणाचें देणें ताका आसा युवा जाणां संगी दुबळ्यां संगी हळ्ळेच्या फिरकाजेनी सेवा दिवंक ताका आतुराय ताचें ध्येय वाक्य सांजुआंच्या वांजेलांतलें तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडल्यात ह्या जागी आपोवणें एक हक्क न्ही बगार देवाचें देणें हें देणें आयच्या दिसा फादर विलियमाक फावो जालां ताच्या ह्या जागी जिवितांत मुखल्या मिसावांत आमी बरें मागता फादर विलियमाक उल्हास आनी अभिनंदन हातूंत गोळी बाब ताका उल्हास दिता देव बरें करूं आतां गवळी बाप आपलो संदेश आमकां दिता मोगाळ नव्या याजकानो बाप लॅन्सी बाप स्टीवन आनी बाप विल्यम हांच्या कुटुंबदारानो तरबेतदारानो हांगासर आसच्या सैऱ्या दैरानो आनी समेस्त म्हज्या भाव भयणीन याजक भावानो धार्मीक भयणीनो समेस्तानो सांजुआंव पावल दुसऱ्याच्या याजकपणाच्या भांगरोत्सवा संदर्भार ताणें एक पुस्तक बरयल्लें आपलो अनुभव सांगता घाल आनी त्या पुस्तकाचें नांव गिफ्ट अँड मिस्टरी देणें आनी मिस्तेर याजकपण आपलें देवाचें एक देणें म्हूण तो वळखलो आनी तो एक व्हड मिस्तेरी म्हणून तो जाणा जाल्लो म्हळ्यार
एक गुटाचें सत देणें कित्याक म्हळ्यार देवान आपयल्ले करीत याजाकपण स्विकार करूंक जायना आनी मिस्तेर कित्याक म्हळ्यार दीस वेतना कितलें चड याजाकपणा विशयांत आमी नियाळ करता गी तितलें चड नियाळूंक आसा समजूंक आसा आनी चड आनी चड गुंडाय आपणावंक आसा तें आमकां भोगता हें एक गुटाचें सत आज देवान आमकां उगडापें केलां आनी आमकां प्रत्येक जावन ह्या तेगा नव्या याजकांक दिवन तांकां देवाचे समे जेजू क्रिस्ताचे इश्ट म्हणून ताणें पाचारलां अधिकृत तरान सोम्याचे प्रतिनिधी जावन ते वावरूंक भायर सरल्यात पवित्र संगतींक बोड जखून अळी संगत पवित्र देवाक संबंद जाल्ली म्हणून ते आमकां दाखोवन दितले कुरपेचें हातेर वा कुरपेचो कालवो जावन कुरपा वाळोवंकूच ते आदार जातले याजाक एक जम्यांत आसा म्हणटच एका तराचें समाधान हांगासर पाद्र्याप आसा हांगा याजाक आसा कांयपण बरें फाल्यां जातें आसा म्हणलें आमकां मतीक भोगता तर सर कुरपेचें उगम जावन आसलो देव आपल्या परजेक बेटच्याक याजाका मारिफात वावुरता तें आमकां समजता आज तसले देणे आनी मिस्तेर जावन आसले तेग जण याजाक नवे आमकां लाभल्यात मंगळूरची पवित्र सभा धन्य देवाक ऋणी जावन आसा ह्या तेगांच्या दिक्षेक दिसाक आमी राखून रावल्या हे दोळूस चान्सलर बापानी आमी केदाळा तावन ही तयारी केल्ली ह्या दिसाच्या विशयांत आमचो महत्व सांगला तांचे हर एकल्याचे गूण आमकां सांगून दिल्यात देवी वाक्य आमकां सांगून दिलां खंयच्या मेटांनी चलतली गी म्हणली बासवणी आमकां ह्या मारिफात मेळटा आमकां हे एक जाण भाव देवा बापाचे एकाच पुताच्या मुखामळाचो परजळ लाभयतले आनी देखून तांकां आज तावन सोम्याकच समर्पिल्ले म्हणून आमी वळखून घेता तांकां आमी तुमच्या समेस्तांच्या पडतीन नांवान शाबास म्हणटा हे दोळ दवरले मॅट तांणी पाटी काडी नासतना मुखारच गेल्ले पासत तिरासण सांबाळल्या पासत विश्वासी रावुल्ल्या पासत फुडल्या दिसांनी दाराळ पंथ आव्हानां मेळटलीं कश्ट येतले खंडीत अनवरां आसतलींच तरी पूण सोम्याचें उतर तांकां धैर्य दितलें म्हजी कृपा तुका पुरो धैर्य घे अशें म्हणून जेजून सांगचें आनी जेजू केदींच सल्वना तो सल्वनांतलो सोडवनदार बुडोनांतलो सूर्यो जेजू आमकां निरंतरी याजकांक धैर्याचें आनी बळाचें एक आदाराची संगत तशें आसतना आज ह्या नव्या याजकांक हांव उल्हासितां मोगाळ भावानो तुमी उडास दवरा आज तुमच्या सांगाता तुमच्या आवय बापाय संतोसतात दियेसे संतोसता सर याजाक संतोसतात आमी सगळ्यां संतोशन आसा फुडल्या दिसांनी हो संतोश चडा जाय आनी वाडा जाय न्हय केवल तुमच्या कुटुंबाची तुमी खंयसर वावर करतात त्या फिरगजेचीं जाणां तुमकां तरबेती दिलेल्यांक तदोस काय बघा जाय आमच्या ह्या सेमिनारीन ते तरबेती जोडुल्ले वा बॉम्बेच्या सेमिनारीन तशेंच हे दोळतांनी स्वप्नेल्लीं स्वप्नां आजीक सादारण जारी जालीं आनी फुडें देवान स्वप्नेल्लीं स्वप्नां आसात तीं संपूर्ण तरान जारी करच्याक आसतावन तुमी विश्वासीपणान खालतेपणान समेचेर विश्वास दवरून मेटां काडात ह्या फुडां तुमचो लोकूच तुमचो तरबेतदार जातात तुमी खंय फिरगजेन काम करतात तेच लोक तुमकां तरबेतेचीं हातेरां जातलीं देखून सदां न्हीत सत उखलून धरा बरेपण करूंक मुखार सरा बरेपण करूंक लो जेवचें न्ही पाटीं करचें न्ही सोम्या जेजूचें नांव गाजया आनी सोमी सदांच तुमच्या सांगाता आसा म्हणून पातयेवन रावा शाबास तुमकां देवा हांव सर बरेपण तुमकां मागता देवाचें बेसांव तशेंच ताच्या कुटुंबादारांक आवय बापाय कुटुंबाच्या समेत सांद्यांकी हांव शाबास म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा उल्हासितां आतां नव्या याजकांच्या तर्फेन उपकारी मनाची बोगणां घेवन फुडें येता मनादीक बाप विलियम अदेक मनादीक दोतोर पिटर पौल सळदाणा आमच्या गोळी बापानो विगार जेरल मुन्सिंजरो मॅक्सिम नोरोना बापानो सांजुजे सेमिनारीचो रेक्टर मनादीक रोनाल्ड सेरावो याजकाणो धर्मिकाणो आनी कुटुंबादाराणो तुमकां सर्वांक नव्या याजकांचें प्रणाम आज आमकां नव्या याजकांक वर्त्या संतोशाचो दीस सर्वेस्पर देवान आमकां ताच्या मिसांवा खातीर मागलेलो पवित्र दीस आमची काळजां म्हणा संतोशान भरल्यांत देखून
ते एक जण नव्या याजकांची बगणां सांगाता घालून तुमचो सर्वांचो उपकार बावडूंक हांव खुशी व्हरतां. धन्या देवान आमकां ताचे सेवेक आपोवन आज पर्यंत सांबाळ्ळां. आज क्रिस्ताचे याजक जावन आमकां अभिषेक केला. ताका साव अर्गां आनी स्तुती. मंगळूर दियेसीसींत मिसांव वावर करच्याक आमकां स्विकार करून आमची जतन घेवन जगतें मार्गदर्शन दिलेल्या आमच्या आदल्या आनी आतांच्या गवळी बापांक आमी काळजांतावन उपकार बावडता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ह्या जागी तरबेतीच्या वेळार आमकां विविध संदर्भांनी मेळोवन आमकां सदांच प्रेरीत केल्ल्या आमच्या दियेसीसीच्या आदल्या आनी आतांच्या विगार जेराल बापांक आमी रणी. आमकां जल्म दिवन बऱ्या शेगुणांनी नटोवन मागण्याची बुन्याद आमच्या जिवितांत घालून क्रिस्ताची सेवा करच्याक आमकां समर्पण दिल्ल्या आमच्या आवय बापायचो, भावा भयणींचो आनी कुटुंबादारांचो काळजांतावन उपकार बावडटा. ह्या जागी बेस स्विकार करच्याक सेमिनारींत आमकां तरबेती दिल्ल्या आदल्या आनी आतांच्या रेक्टरांक, प्राध्यापकांक आनी अत्मीक दिरोक्तोरांक, बॉम्बे सेमिनारीच्या रेक्टर बापाक आनी प्राध्यापकांक, तशेंच सदांच सहकार दिल्ल्या सेमिनारिस्त भावांक आनी सोरधणींचो आमी उपकार बावडता. मरण पावलेल्या आमच्या सेमिनारीच्या याजकांक आमी सासान विशो मागता. तरबेतीचो वांटो जावन आमी रिजन्सी करतना आयताराचे मिसांव आनी आमची दियाकोणांची सेवा दिता आसतना अत्मीक मार्गदर्शन दिल्ल्या सर्व याजकांचो आमी उपकार बावडता. ह्या जागी बेस स्विकार करच्याक आमकां अत्मीक तयाराय जावन आमकां रेतिरेमोरीफात तयार केल्ल्या रिशिवणाचे निर्देशक बाप आल्फ्रेड, वर्दीची सेरेमनी वेवस्थीत रितीन जावंक आमकां तरबेत केल्ल्या माणादीक बाप विजय मचादो, आयच्या कार्याचें कार्यनिर्वहण केल्ल्या माणादीक बाप विजय मचादो, आमकां बरें मागून उल्हास पटयल्ल्या भोव माणादीक बाप विक्टर जॉर्ज डिसोजा, गायन मंडळीचो आनी तांकां तरबेत केलेल्या माणादीक बाप मॅक्सिम डिसोजा आनी आयच्या कार्याक मांडावळ गेल्ल्या सेमिनारीच्या याजकांचो आनी सेमिनारिस्तांचो आनी तशेंच हांगासर आल्तारीर सेवा दिल्ल्या सर्व सेमिनारिस्त भावांचो आमी उपकार बावडटा. आमचे संगी रावून आमकां सदांच प्रेरेपीत केल्ल्या आमच्या विगार पिर्गस विगारांचो, धार्मिकांचो, आमच्या पोशाखांचो आनी हांगासर आजार आसलेल्या तुमचो सर्वांचो हांव उपकार बावडतां. मोगाच्यानो तुमच्या मागण्या आनी सहकारान आमी आज ह्या जाग सावन पावल्या. ह्या फुडें बेसांत तिरासन सांबाळच्याक आमचे खातीर सदांच मागा. आमी तुमचे खातीर मागतेल्या. सुमेस्तांक देव बरें करूं. देव बरें करूं मानादीक विल्यम तुका. आनी हांगासर आमचें हें सन्मानाचें कार्य सोंपता. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं. आतां मुखली मांडावळ्या परी आसा दया करून आयका. हांगासर फोटोग्राफ काडूंक अवकाश आमी करनिता, ग्रूप फोटोग्राफ्स. पूण एक सत्रायेची गजाल तुमी सत्राय सांबाळूंक जाय. खंयसरी हांगा जावं दी, भायर वेताना जावं दी, या थंयसर तुमकां कापी फळाराची वेवस्था केल्या थंयसरी पंगड ग्रूप जावन दया करून रावा नाकात. कित्याक नियमां स्ट्रिक्ट आसात. आमी ती पाळी जाय, तुमी पाळी जाय. देखून हें तुमच्या गमनाक. पयलें बाप लॅन्सी हाच्या कुटुंबाच्या सन्यासोवें तस्वीर काडचें कार्यक्रम. तुमी फोटोग्राफ जाल्या उपरांत थंयसर म्हज्या दाव्याक भायर वेचें. थंयसर तुमकां मार्गदर्शन दितात. काफी फळाराची वेवस्था केल्या. परत ग्रूप जावन रावा नाकात. सोशल डिस्टन्स सांबाळा. उपरांत बाप स्टीवन हाच्या सवें कुटुंबाच्यांनी ग्रूप फोटोग्राफ काडचो. उपरांत बाप विलियम. पयलें बाप लॅन्सी, उपरांत बाप स्टीवन, उपरांत बाप विलियम. देखून आमचोर नाकात. वेळ आसा. तुमच्या वेळा प्रमाणे येवन सकास तुमचे फोटोग्राफ्स काडन उपरांत उरले भायर तुमी काडयात. समेस्तांक देव बरें करूं.